ओला उबर वादांतल्यान जर मुक्त जावपाक जाय जाल्यार सगळ्या गोंयकार टॅक्सी भावांनी एकठांय येवन एक ॲप करपाची गरज आसा अशें विधान खेळा मंत्री गोविंद गावडेन गोंय विधानसभे भायर पत्रकारां कडेन उलयतना केलें। तशेंच ॲप निर्माण करपाक सरकाराची सुद्दां मदत जाय आसत जाल्यार सरकार अवश्य मदत करपाक शकता अशें मंत्री गोविंद गावडे सांगता। म्हणल्यार हे सगळे वादांतल्यान जर मुक्त जर जातले जाल्यार समस्त गोंयकार जे आसात ते टॅक्सी ड्रायव्हर जे आसात तेंच्यांनी एकठांय येवन त्यांनी स्वताचो ॲप निर्माण करचो अशें म्हजें मत आसा, जेणे करून आमी दुसऱ्याचेर अवलंबून न रावता। तुमचे पूण एक गोश्ट जावपाक जाय, सगळेच एकठांय येवपाक जाय। एकटे 10 जाण एकठांय जातले आनी ॲप तयार करतले, दुसरे 10 जाण ताका विरोध करतले, हातूंतल्यान कांयच निष्पन्न जावपाचें ना। प्रत्येक दिसा रस्त्यार येवप, प्रत्येक दिसा टेन्शन घेवन बसप, स्वता जर सगळ्यान जर एकठांय जर आयले जाल्यार सरकाराची सुद्दां जर कितें जर मदत जर जाय जाल्यार सरकार सुद्दां ती ॲप निर्माण करपा खातीर मदत तांकां करपाक शकता। कारण आजची आमी गोंय राज्य सोडून भायर जर आमी स्टेटीन जर गेले जाल्यार वेगवेगळी टॅक्सी एका फोन कॉलाचेर किंवा जो सेंट्रीक पॉयंट जो आसता थंय मेळटा। दुसरी एक गोश्ट अशी कितें आसा की आमकां लागता हांगासर एअरपोर्टाचेर टॅक्सी सबंद एकठांय एका SMS किंवा कॉलाचेर येवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा। आनी म्हणूनच गोंयच्या टॅक्सी ड्रायव्हरांनी सगळ्यांनी एकठांय घेवन एक तांचो स्वताचो ॲप निर्माण करचो, जेणे करून हो सगळो पडसाद जो आसा तो सुट्टलो किंवा विशय जो आसा सुट्टलो अशें म्हाका तरी दिसता।